वेंचणुकेक अजून वेळ आसा, पण वेंचणुकेच्या पयलींच ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड आवाज जालो, चड पॉलिटिकल हांगा थंय जाली, थंयचो हांगा थंय जालो, ती कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे कुर्तोरीम. आमचे प्रुडंटाचें राजकारण आयज आसा कुर्तोरीम, आनी आमच्या बरोबर आसा एंथनी पेशेतो, टीएमसीचो फुडारी. नमस्कार, स्वागत तुजें, वेलकम. एंथनी, पयलीं सांग, कसो तुजो प्रचार कसो चल्ला? प्रचार चल्ला सद्याक आतां बरो चल्ला. कित्याक लोकांक कळ्ळें बाबा आपणाचो कोण तर बसता, यूथ बसता. देखून लोक म्हणटा की बाबा तूं वच मुखार. कित्याक हेच्या पयलीं अशें करून बारीक समाजाचो मनीस, यूथ आमचो जनरल येतो मनीस केन्नाच इलेक्शनाक फुडें सरूंक ना. देखून लोक आतां चड लोक खुशाल आसा की कित्याक तेणी चोयलें की हिंगासर थिंगा उडयो मारीत आहाय म्हूण. सो ते म्हणटा बाबा तूं बस, न्यू फेस, आमकां न्यू फेस जाय आनी आमच्या बरोबर रावलो मनीस जाय. देखून ते खुशाल जाल्यात. हांवें ओपनिंगूच अशें केलें, म्हणजे अख्ख्या गोंयांत जितके पॉलिटिक्स जावना तितके हांगा कुर्तोरीमान जालें. म्हणजे विदीन म्हाका म्हयनो अजून आसा इलेक्शनाक तरी जालें. सो त्या विशयाचेर तुजें कितें म्हणणें? एक्चुअली न्ही ते पॉलिटिशन न्ही पयलेचो पॉलिटिशन. सो हांव न्यू फेस. ते आतां कितें जालां तांकां न्ही जाणा ते बाबा आपणाचें बरें धरचें ना म्हूण. देखून ते ट्राय कोत्ता बाबा इंतूड मारल्यार बरी इंतूड मारल्यार बरी. सो तांकां पयले सद्या खबर ना आपूण खंयच्या पार्टीचो आनी खंयचो रावपाचो तो. बट लोकांक खबर आहा कोणूच ते जर जिखले जाल्यार लास्टाक खंयचे पार्टीक वचपाचें लोकांनी जाणा जाल्लें आहा. सो लोकांक ताका लागून म्हाका म्हणल्यार बाबा तूं बस मुखार वच, आमी बराबर आहा. एंथनी, तूं स्वताच म्हणटा आनी सगळ्यांक खबर आहा की यू आर अ न्यू फेस. यू आर अ यूथ बट यू आर अ न्यू फेस. कारण आतां पॉलिटिक्सान जे 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 पयलींचे आसा ते एकदम मॅच्युअर्ड, वेल मॅच्युअर्ड अशें जाल्ले आसा. सो जेन्ना तुजी नवीन एंट्री जाता, फ्रेशर एकदम आहा तूं आनी यूथ आहा, तुका कितके कॉन्फिडन्स आहा? म्हाका न्ही म्हज्या कडच्यान चडसो आमच्या लोकांचेर, युथाचेर, आमच्या कम्युनिटीच्या लोकांचेर तेंचेर चड फेथ आहा. कित्याक हे पयले पार्टी घडना की एक बारीक मनीस, सादारण मनीस, ताका लोकांनी आदार दिला आनी ही पार्टी जी टीएमसी आहा तेणी एक प्रूफ केला की ती मनशाक चोयताय. तूं पयशे आहा कितें आहा ती चोयनाय, वो तूं कितलो कितें आहा तो ती चोयताय. बाबा कोण लोक मनीस लोकांच्या पासत काम करतलो तो. आनी तेन्ना तेणी म्हाका चोयलें, म्हजें काम चोयलें. तेन्ना तेणी पळयलें की वाड्यान गांवांत म्हाका कितलो मान आहा तो. तेन्ना ती म्हजेशी येयली आनी म्हणपाक लागली बाबा तूं रेडी आसाय. आनी तेणी म्हाका हात दिलो आनी आय एम वेरी मच हॅप्पी की एक संदी म्हाका दिली आनी लोकांकूय दिली. आमची एक कम्युनिटी आहा सुद्राम म्हणटा ते. सो तांकां न्ही तेंचे कोण एक्चुअली बसोंकूच ना. हय, कितें आसतालें सद्दां आपणाचें राज तशें चलतालें. पॉलिटिशनाक सदांच बामण म्हणटा तशें करून. बट आतां कितें जालां की सुद्राक चान्स दिला, एक कळ्ळें न्ही, युथाक चान्स दिला आनी लोकांच्या बरोबर लोकांक पासत वावरपी ह्या मनशाक चान्स दिला. सो ताका लागून म्हाका दिसता आनी म्हाका खात्री आमच्या लोकांचेर सगल्यांचेर की बाबा हे पार्टी कितें तरी बरें जातलें म्हणून हिंगासर. पण एंथनी, सगळ्यांक मरे एकूच प्रश्न आहा, म्हणजे टोटल फूल गोंयान म्हणू शकता. कारण टीएमसी एक न्यू पार्टी, गोंयान नवी पार्टी. सो इतकी बेगीन आतां जें मुरलेलें जें म्हणजे राजकारण हांगा जें आहा, गोवन पॉलिटिक्स इज लायक फार डिफरंट फ्रॉम नॅशनल पॉलिटिक्स अशें म्हणू शकता. जाल्यार आज टीएमसीन गोंयान जें येता आनी तूं नवे पार्टीन जॉयन जाता, खंयच्या आदाराचेर तूं जॉयन जाला? हांवें न्ही पळयलें की ममता बॅनर्जीन कितलें काम केलां तें आनी ममता बॅनर्जीन आनी तेंचे पार्टीन हिंगासर बी दाखयलें बाबा आमी सादारण मनशाच्या बरोबर आहा म्हूण. म्हज्याच घे, हांव सादारण मनीस, आमी दिसपट्टी आमचे जाता ते भाशेन काम करता. सो म्हाका हे प्लॅटफॉर्म दिवप म्हणटा जाल्यार म्हाकाय वालोर आनी आमच्या लोकांकूय वालोर. आनी तें दाखयलें की बाबा सादारण मनशाकूय तूं बरो आहा, तूं लोकांच्या बरोबर आहा जाल्यार तुका आमी वयर काडूंक आमचो हात दिता म्हणून. आतां जेन्ना तूं येदो व्हडलो तुवें उडी घेतल्या राजकारणान घेतल्या, तूं हांवें तशें म्हणलें तूं यूथ आनी तुका एक्सपिरियन्स कांय ना. उलट तुका टीएमसीचो म्हणजे नवीन पक्ष आहा जो गोंयांत ताजो सपोर्ट आहा. जाल्यार तुवें तुजी स्ट्रॅटजी जी आहा, स्ट्रॅटजी कितें म्हणून नेमल्या, म्हणजे कशें आसतली तुजी स्ट्रॅटजी, कितें करतलो तूं? एक्चुअली कितें आतां जायते जाण म्हणटा की टीएमसी अशी तशी करून. पूण ते न्ही सगल्यांनी ऑपोजिशन पार्टी आहा न्ही ते पयले सुवातेर भिलेले आसात टीएमसीक. कित्याक ते जाणा की टीएमसी एकूच पार्टी आहा जे बीजेपीक आनी उरलेल्या पार्टींक फायट दिवपी.
आतां म्हणटा TMC लेट येयली म्हूण, पूण TMC येवन पडे जितले बरें जावपाचें आहा न्ही तेच्या दोबरादान आतां बरें जावपाचें आहा हिंगासर गोंयांत. आनी जे पडे आतां BJP रूल करता तेंचे सारके ते जाल्यार कन्फर्म ते येवचेच ना. आनी आमकां आतां कितें जाय, बारीक लोकांचें काम आहा, युथाचें पासत. आतां कितले दाखयता ते आतां 30,000 वेकन्सीज आनी कितें म्हणून कांयच जायना. आनी सेकंड थींग म्हणलें जाल्यार सारके मेन इश्यूज म्हणल्यार गोंयांत रस्ते. ओके. फाटीं पयले आसतले तुमी जेन्ना पावस व्हडलो वयता थिंगसर होंड आनी तो CMानूय म्हणलें एक तरेचो हड्डे आसचे ना म्हूण. म्हाका खबर ना तो खंयच्या हड्ड्याचे उलयताले तो, बट स्टील रस्ते पाडूच आसले. सो आमचे पार्टीचे एम आहा बाबा बारीक लोकांक पयलीं सगळी सुविधा मेळपाक. हय. आतां तूं जेन्ना एक चुक्यो काडटा किंवा हें सांगता सगळें सांगता तेन्ना तुका अशें खबर आहा तुवें पिन पॉयंट केला की मार्क केला की बाबा हे इश्यूज आहा, म्हणजे तुजो जो वाठार आहा तुका एरिया कितकी लागता, खंयची लागता? म्हाका हावजींग बोर्डसून हावजींग बोर्ड कोर्तोरी मायणा राया राशोल कांबोली ह्यो एरिया म्हाका लागता. सो मेन इश्यूज म्हणल्यार तो सारको बारीक लोकांक रस्तोच ना. पास्ट 15 इयर्स जाल्यार केन्ना कोणें रस्त्याक हात लावंक ना. आतां तुमी पयले आसतले येता आसतना देखून जायते रस्तो पाड आहा. लोकांचे इश्यू मेन आहा तो रस्तो. आतां वयता थिंगासर तूं डोर टू डोर गेल्यार म्हणटा बाबा मातशें रस्तो थंयतलो मरे. थोड्यांचे घरां आहा बरी पूण रस्तो ना, मातयेचो रस्तो. तो मेन इश्यू तो आहा हिंगासर गोंयांत. जाल्यार एंथनी तूं एक असो यूथ आयकन कसो, म्हणजे ऑब्वियसली तूं आतां बाकीचे जर कंपेर केले आमी जाल्यार तूं यूथ म्हणजे एक यूथ कसो कॅन्डिडेट आसा, जाल्यार आज जे यूथ तुज्या फाटल्यान आसा किंवा जे ह्या वाठारांत जे यूथ आहा तांच्या खातीर म्हणजे तांचे इश्यूज कितें आसा? एक्चुअली मेन इश्यू आहा की युथांनी बारीक बारीक कामां लागून देखून MLA देरार रावपा पडटा कळ्ळें न्ही. सो तूं जर तेगे सारको वळखीतो जाल्यार तुवें बेगीन काम जालें. तूं जर तो वळखी न्ही जाल्यार बाबा आयज येनाका फाल्यां येनाका परो. इतले आमचे हिंगा ग्रॅज्युएट देखून आहाय ते न्ही 7,000च्या 8,000च्या पगारा कामां वयताय. कित्याक डिजर्वींग आहाय, बट कोणाक डिजर्वींग ना तांकां मरे तेणी जॉब दिले गव्हर्मेंटाचे. सो ते कितें जाता म्हाका पयलीं तें चेंज करपा जाय. युथाक न्ही आतां काम जाय, कोण डिजर्वींग आहाय तांकां न्ही काम मेळोंक जाय. आतां कितें जालें आनी तांकां दिना दुसऱ्यांक काम दिता बरें जायना न्ही. आनी सेकंड थींग म्हणल्यार आतां कोण एक स्कीम आहाय पंचायतांत जावं गव्हर्मेंटाची जायत्यो खुबश्यो स्किमी आहाय, बट त्यो न्ही केन्ना कोणाच्या लोकांच्या दारांत पावोंक ना. इवन युथाक देखून जायत्यो स्कीम आहाय, पूण MLAचें कितें आहा तूं आपणाच्या ऑफिसा कडेन राव, म्हजें परमिशन जाल्यार कर. एक एग्जाम्पल, आतां भुरगे फुटबॉल खेळटाय तांकां एक बॉल जावो, एक पंचा बी म्हणल्यार ना MLA घराक वच MLA दितलो. सो भुरगीं दादा मेळून बाबा तेगे घराक वयताय बाबा आपणा फुटबॉल दी. सो असो सिट्युएशन जालो आहा की केसल्याका MLA म्हणटा आपणा बोले यो तेन्ना आपूण करतलो, नाल्यार आपूण करपा ना. सो म्हाका तें मरे क्लियर करपा जाय की बाबा MLA लोकांगे सर्वंट, की MLA न्ही की आपणा तूं यो तूं मुगे सर्वंट आपूण किंग आपूण बॉस तेसो जावपा शिरपड ना. आनी मुगे कितें हांव पॉलिटिशियन न्ही, हांव सारको लोकल कॉमन मॅन कळ्ळें न्ही. लोकल लोकां बरोबर रावपी, तेजे बरोबर खावपी जेवपी पिवपी आनी उडपी. सो आमकां तेंगेले खबर आहा कितें प्रश्न आहाय, कितें दूख आहा, कितें का तें. सो हांव आतां जर तर हांवें जर हे पाट निवडून येयलो जाल्यार हांव जें काम करतलो लोकां पासत तें लोक दाखयतलो की बाबा आमचे पासत एंटरटेन केलें आनी हे भाशेन हें काम जालें म्हूण. तेन्ना दुसरें कोण बसताय तांकां मेळटलें बाबा MLA म्हणटाय तो लोकां पासत आनी लोकां खातीर काम करपा हितून काडटाय पूण आपणा पासत न्ही. एंथनी बाब, जेन्ना तूं तुज्या ह्या वाठारांत भोंवता, तुज्या एरियेन भोंवता, तुका कसले इश्यू म्हणजे आतां जशें तुवें उदोळ उरलेलो की युथाचो इश्यू म्हणलो तुमी, एम्प्लॉयमेंटाचो उलयलो, हांगा लोकली जेन्ना भोंवता तेन्ना कसले इश्यू आनीक आसात? चडशे लोकांचे इश्यू आहा म्हणटा ते लायटीचे. आतां तुमी पयले आसतले हिंगासर पडल्यार एक 8-9 म्हयने जाले. कंप्लेंट दिवन ती तोखली. पंचाचें नांव तांकां खबरूच ना कोण पंच तो. लोकल हय लोकलांक. अच्छा. इवन MLAचे देखून म्हाका दिसना तांकां सगळ्यांक नांव खबर आहा म्हूण. हय, बट कितें आहा सगळ्यांनी लायटीचे सारके मेन इश्यू हिंगासर. परती लायट वयता. आनी सेकंड इश्यू म्हणटा तो हिंगासर गार्बेज.
आमचे कुडतरी पंचायतान गार्बेज गाडी धाडल्या गार्बेज कलेक्ट करपाक, बट ती हूंय हिंगासर केन्नाच पावना आनी ह्या लोकांची केन्ना हूंय गार्बेज काडिना. तो लोक कितें म्हणटा हिंगासर कितली किमसां जाता, लोक हिंगासर थिंगासर उडयता आनी किमसां वाडटा, डेंग्यू जावपाक शकता. तो ती लास्ट टायम सांगताले जेन्ना हांवें तेंका वयताले बाबा तुमचे इश्यूज कितें तें, ती म्हणपाक लागली, पयलें म्हणपाक लागली लायट सारके त्रास पावसान जाल्यार आसोना सारकी, आनी सेकेंड इज गार्बेज. आतां हिंगाची लोक सगळे हांगासर एकठांय जाला, तुमच्यान पळोवपाक जाता हिंगासर, तुमच्यान तेंका कडेन देखून विचारपा जाता की प्रॉब्लेम ती सारकी सांगतली जाता. आमची वाड्यार न्हू गटाराचे खूब म्हणल्यार खूब टेंशन जाता आनी वचोन पंचायती सांगल्यार फाल्यां येता पोरां येता आमचे कडेन तें जायना म्हणून सांगता तेमी केअर करना आनी गटारा उदक दुसरी बाटान वयता, मागीर तेमची आनी आमची परत झगडी जाता आनी आमच्या वाड्यार गटार ना. आनी कचराचे बी खूब टेंशन जाता, कचरो खंय घालपा जाय ते एक कोडीन आमी एकट्या करून दवरता आनी कचरो व्हरपाक कोण येना आमचे वाड्यार आनी सुणी येयन एशी तेशी सगळे रस्त्यार बिस्त्यार करून हे करता. मागीर वाड्याचे आमी कचऱ्याक लागून आमी झगडी करता आनी पंचायतीन वचून सांगल्यार कोण येना. आनी लायटीचे वायर लायट सारकी येना, लायटीचे वायर सकल हे करून पडटा आनी आमी वचोन तिंगा सांगल्यार कोण येयना हिंगा खबर घेवपाक. आनी लायटीचे खूब म्हणल्यार खूब टेंशन जाता. आतां वर्सा लोक तेमी इलेक्शनाक लागून येता, हेका घाला म्हणून सांगता आनी तेमी येयले तशें मागीर दुसऱ्या दिसाक तेमी तोंड दाखयना आनी आमी वचोन पंचायत्या सांगल्यार ना तुमी वचोन पंचायत्या भायर रावा, थिंग रावा म्हणून तेमकां घाटी येयली ते येयली म्हूण इनशट करता. आतां एंथनी सर येयला. म्हाका तुमकां तें विचारलें की आतां एंथनी जेन्ना हांगा येता तुमच्या वाठारांत भोंवता, सो एंथनी बद्दल तुमी कितें तरी सांगात. एंथनी आतां येयला, आतां आमी तेका वोट घालपा जाय म्हणून आमच्या मनाक जाला. आतां तो येयलो जाल्यार आतां हे सगळें करून दिता म्हूण आमकां तेजेर विश्वास आसा. हांव हांगा रावन 25 वर्स जालें. ओके, फ्रॉम माय चायल्ड बर्थ. हांगा कितें आसा, लायटी प्रॉब्लेम आसा पावसा टायमी, स्पेशली पावस येता तेन्ना लायट्स पडटा, वायर पडटा, भुरग्यांचे वयरूय पडला 2-3 फावटी. ओके, मागीर 2-3 दीस आमकां लायटूच आसना हांगा, स्पेशली दिवाळी टायमाकूय अशेंच जाल्लें सेम लायट ना कांय ना. आतां रिसेंटली एंथनी सर हांगा आयिल्लो आमच्या हांगा, येवन तेणें एप्लिकेशनूय घायलां, हांगा कंप्लेनूय केल्लें तेणें लायटा लागून, तेणें म्हाका सांगिल्लें. ओके, सो आतां हांव रिक्वेस्ट करता तोय येयल्यार बरो म्हणून आमच्या वाड्या लागून, एटलिस्ट आमकां एक न्यू होप तरी आसा की लायक कितें तरी चेंज डेवलपमेंट आसा म्हणून, ऑर एल्स इट्स वेस्ट ऑफ वोटींग. आमकां आतां हांगा गटार जाय, गटाराचे कोण करूना. पावसा उदक येता तो आमी आमच्या दारांनी घेवन उदक आमी भायर घालता आनी गटाराची कांय सोय ना हांगा. आमकां गटारां करून दिवपा जाय. आनी लायटीची वायर परत तुट्टा पडटा, भुरगीं खेळटा हांगा, भुरग्यांच्या आंगा वयर पडली केन्ना ती आमकां ती वायर घालून दिवपा जाय. आमकां लायट तरी ती आतां 2 म्हयने जाले ती लायट मोडून गेल्या, ती कोण घालपा येयना आनी ती आमकां घालून दिवपा जाय. आमी कितली पावटी वचून सांगल्यार कोण आयकना. आतां कितें करतले आमी, सांजच्या 8 येवन पळयल्यार हांगा लायट कुणाचीच दारान लायट ना. तर लायट आमकां जाय न्ही. भुरगीं भायर सरता, भितर येता, कोण येता वयता आमकां कांय कळना, काळोख आसता आनी आमकां लायट जाय. आनी आतां कचऱ्याची आमकां सगळी सोय करून दिवपा जाय. कचरो आज पर्यंत आमकां कोण येवना. हांगा येताले मदीं ते गेले, येता केन्ना आमकां आमी थंय भायर सरता म्हळ्यार ते गेले आनी ते सारके कचरो बी व्हरपा येयना. आमचो भाटकार आमकां बरें आसा म्हणून आमी फाटल्यान कचरो लासता आनी जर तो जर आमकां घट हे करून येवपा येयलो जाल्यार आमकां कचरो आमी खंय उडयतली. आमकां कचऱ्याची सोय जाय. आनी लायटी वायर आमचे सारके सगळे खांबे सगळे वांकडे जाले, आमकां ते सगळे करून दिवपा जाय. एंटनी बाब, आतां तूं तांची इतक्यो कागाळी आयकता, म्हणजे आतां खंयचे लायट, गार्बेज किंवा रस्तो खूब इश्यू सांगता. आतां तूं जेंचे हांगा जर तुमचे इश्यू जे कळटा तुका, तूं कशें सुटावे करतलो ताजे, तुजें कितें स्ट्रेटजी? आतां हे तरी इश्यू मुळावेचे ना, एक्चुअली न्ही जेन्ना लोकांच्या बरोबर बसता न्ही तेन्ना न्ही तुका लोकांचे इश्यूज कळटाय. तूं येवन जाता म्हणल्यार म्हाका वोट मार, मागीर मेळया चोय या म्हणल्यार न्ही तेन्ना न्ही तुका लोकांचे इश्यू कळना. तुवें न्ही पयलीं सद्या तेंचे बरोबर बसपाक जाय आनी लोकांच्या बरोबर उलयतकच लोकांचें कळटा. आतां हांव यूथ म्हणटकच म्हाका खबर आहा बाबा लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते. सो हांव तेंचे बरोबर बसलां तेन्ना तेणी सांगलें नाल्यार कितें म्हणटा तें हांव बरें म्हणटा आनी काबार जाता. कित्याक ती जाणाय कोणाकूय सांगून फायदो ना, कोण कांय करचें ना म्हूण.
चडशे हिंगासर हे पाटी वोटिंगाक तुका भायर सरपाक रेडी आसोंक ना बट जेन्ना हांव तांकां मेळ्ळो तो तांकां एक न्यू होप मेळ्ळा की बाबा आतांचो यूथ कितें तरी करतलो. सो हांव आतां तांकां सांगलां ते भाशेन तेंचे मेन इश्यूज आहाय रस्त्याचे लायटीचे. जेन्ना सपोज हांव येयलो जिखोन येयलो जाल्यार पयलें तेंचें काम करूंक दितलो आनी तेन्ना ती म्हाका वालोर दितली आनी म्हज्या बरोबर सदांच रावतली. तूं खंय स्टँड करता म्हणजे BJP आसा, काँग्रेस आसा, आप आसा, घडये इंडिपेंडंट आसा आनी कोण आसूं शकता. सो तूं खंय स्टँड करता आनी तुका तुजी खंयची स्ट्रेंथ? आमचे एक्चुअली न्ही हांव सद्याक शेड्यूल कास्ट म्हणटच आमकां आमचे लोक सगलो बराबर आहा फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थींग म्हजे मेन स्ट्रेंथ म्हणल्यार आमचे यूथ कळ्ळें न्ही. कितें जावं आमी सगळे बराबर रावन कितें करपाक जाय तें आमी सगळे मेळोन करताय. आमी केन्ना म्हणिना बाबा तूं कर वो हांव कर हांव पावना तूं पावना. मेन इश्यू कितें जाता युथाक न्ही हिंगासर काम मेळना गव्हर्मेंट जॉब कळ्ळें न्ही. फकत ते आपणाक जाय तांकां दिताय आपणाची बोडसां बसताय आनी वगैरे जाता. तुमकां जाय जाल्यार तेंकडे विचारूंक जाता तुमी. हे आमचे यूथ आहा ते आतां बेकार आहा डिप्लोमा डिग्री जावं ग्रॅज्युएशन करून देखून तांकां जॉब मेळना. म्हगे कॉलेज जालें 3 वर्सां जालीं. सद्या आतां हांव घरा कडेन आसोता कांय काम ना. आमी इतलें आतां एप्लाय करता गव्हर्मेंट जॉबा सो तें आमी कांय पासूं जायना कितें ओके हेजे पयलीं धांवपा पडटा हेजे पयलीं कोणागे फाटल्यान आतां आहा जाल्यार तो मुखार पावलो नाल्यार कोणागे आतना फाटल्यान आमचे सो गरीबां उरले थिंगा. सो म्हगे एंटनी बाबा म्हळें कितें आमकां युथा लागून तूं मुखार कितें करतलो. एंटनी म्हळें आमकां एक उतर दिलें आपूण तुमचे बारबो आहा कितें जावं आपूण इनकेस आपूण निवडून येयलो आमी कुट्र्यां सो आमी युथा पासून आपूण गव्हर्मेंट जॉबा पासून पयलीं चोयतलो. सो आमकां तें तेगे बरें दिसलें. सो आमी युथान डिसिजन घेयलें कितें आमी एंटनी बाबा हाडलें आमी हाय तो कितेंय करूं. सो आमी हाडलें हाय इनकेस तें आमी सांगिल्लें आपल्या आपूण आमकां सपोर्ट करता. सो आमी तितलें तेगे उतर पुरो आमकां आतां सपोर्ट करता म्हणून तें आमी तेगे विश्वास आसा तेजेर आनी आमी जाणा आमी सपोर्ट करता म्हणून कित्याक आमी हेज्या पासून हेज्या पयलीं तेणें आमी भरपूर युथाक भरपूर केलां कितें स्पोर्ट्सा वचोन जावं वो कितें कसलो एक्टिविटी करपा जावन तो पावलो घेतना. सो आमी तेजे एक विश्वास आसा तो आमी करता म्हूण. सो आमकां आनी कांय नाका तेणें उतर दिल्लें आमी पुरो. एंटनी बाब आतां तो जसो म्हणटा तरणाटो म्हणटा की तूं अशें म्हणजे तुका ताजे तांचे तुजेर विश्वास आसा. सो तेंचे एक्सपेक्टेशन तुजे कडल्यान जे आहा पळय हें आसूं किंवां आमी उदोळ उलयले लायटी खांबे हें तें लोकल जे त्यो सगळ्यो हाताळपाक तुजे कडेन कितें स्ट्रेंथ म्हणजे कसो करतलो तूं? एक्चुअली ते न्ही दाण्याकल्याक पयलीं सद्या आपणाचेर विश्वास आसपाक जाय आनी जो कोण आपणाक आदार दिता तेजेर विश्वास आसपाक जाय. सो हे पाटी म्हाका खात्री आहा की आमचे यूथ आनी आमचो सगलो लोक मेळोन म्हाका जिखयतले म्हूण. कित्याक कोण बसता न्ही आमच्या ऑपोजीट म्हज्या ऑपोजीट कोण ते सगळे बीग शॉट आनी ते न्ही तितूंच आहा पॉलिटिशियनांत कळ्ळें न्ही कोण ZP कोण MLA तेच आहा. सो हे पाटी कुट्रेच्या लोकांक चेंज जाय आनी युथाकूय चेंज जाय. कित्याक युथाच्या पासत काम कोण करिना सगळे आपणाच्याच पासत चिंताय. इलेक्शनाच्या टायमार म्हणटा आपूण जॉब दितलो कोण दिना कळ्ळें न्ही. देखून तें करपाक लागून आमी फुडें सरले आनी आमी युथाच्या बरोबर रावन तें करतले. तुका स्ट्रॉंग कंटेंडर कोण दिसता तुका अगेन्स्ट तुज्या आतां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी? सद्याक डॉमिनीक गांवकार. हय हय. सो तुजी कितें स्टँड आहा ताजे बद्दल म्हणजे फायट करपाक म्हणल्यार कितें डॉमिनीक गांवकार आहा तो एक बिजनसमॅन. तो मोस्टली बिजनसाचेर आसता आनी एक ZP मेंबरूय बीन तो. पूण कितें आहा म्हज्या बरोबर आमचो यूथ आनी आमचो सगलो लोक आहा. सो म्हजें मेन स्ट्रेंथ आहा ते लोक आनी आमचो यूथ. सो सगळे मेळोन आमी जिखतले म्हूण आमकां खात्री आहा. आनी आमचे शेड्यूल क्लास बी लोक बी आहा सगळे आहा ST आहा ते सगळे सपोर्ट करूंक फूल स्विंग भायर सरोंक रेडी आहा. देखून आनीकूय न्ही अशें करून न्ही जायते इश्यू आहा. कितें जाल्यार सगळे हांवें जर सांगलें न्ही जाल्यार ते म्हटलें हांवूय पॉलिटिशियन म्हूण. सो हांव न्ही आमचे हिंगाचो एक गांवचो बाप सांतूक आपयता तो देखून तुमकां सांगतलो कितले इश्यूज आहा ते. बाब तूं बसलो बरें दिसलें वालोत तुका तिकडची बसप म्हळ्यार तूं ल्हान आसतना कासी काण येयला तेज भाशेन हो कासी काडलो तेज भाशेन तुका मेळ्ळ्यार पुरो. आनीक हांव लोकांक सांगता स्वता म्हणटाले न्यू फेस म्हूण ते भाशेन न्यू फेस न्हू हे भाशेन न्यू फेस ताका बसयलो आमी आनी सगल्यांक गांवच्या लोकांक म्हज्या वाड्याच्या लोकांक हांव सांगता ही एंटनीक तुमी हे फाटी सपोर्ट करचो आनी बरे भाशेन ताका निवडून हाडचो म्हणून इतल्यान हांव तुमकां देव बरें करूं.
आता तुम्ही जेन्ना ते सांगतात की एंटनी वोट करा म्हणून, हय म्हणजे तुमकां म्हणजे कितको विश्वास आहा तुमकां, कॉन्फिडन्स कितको आहा म्हणजे ताजेर काम करतलो म्हणून? गोड तो आपणाचे तो सांगता न्हू सांगला तेणें गोड तो कोत्तलो जिखून फकत लोकांक आमचे मागणी तेजी आयकोंक जाय आपणाक मातशें वयर काडय म्हणून. मागीर तो येयना जाल्यार कितें करपाचें म्हाका सांग. एक पार्टी जायते भाशेन चलता कोणाचें हुंयचेर सांगूंक जायना एशी चोडटा एशी चोडटा कितें करपाचें. जायते येतात सांगतात कोणाचें आयकोना कानान म्हज्या कानान आयकोना सुसेगाद हांव अकबर मुगे घरा कडेन बसून आसता. देखून हांव एंटनी बाबाक सांगता वालोर तुका मेळ्ळ्या म्हण तुका तिकेट आनी तूं लोकांली सगळीं कामां तूं कर. ओके. एंथनी बाब, आनी एक इशू म्हणल्यार हो तुमचो जो वाठार जो आसा, जो गांवगिरो वाठार आसा, सुंदर वाठार आसा, हिरवोगार वाठार आसा, सो ह्या वाठारा बद्दल हें प्रोटेक्शन किंवा हें ताजे बद्दल कितें तुजें मत? एक्चुअली न्ही आमचे कुडतोरी सारके गोंयांत तशें संवसाराक वळखता हेरिटेज प्लेस म्हूण कळ्ळें न्ही. हिंगासर चडशे न्ही शेतकार आहाय, भाजी रोयताय, आमचे दोंगर काजूच्या टायमार काजूचेर बिजनस करून जोडटाय, सगळे करताय. बट कितें आहा आतां सर्टन पॉलिटिशनाक लागून आमचें हें काबार जावपाक लागलें. लँड फिलींग चलपाक लागला, शेतां पुरोवपाक लागल्या, बिल्डिंगो येताय, दिल्लीची पार्टी वा आनी कोण, तशेंच करून आमचे दोंगरूय कातरपाक लागले. सो आमचे मेन इशू आहा ते की हाल्या आमची भुरगीं आहाय तांकां कितें चोवपाक मेळटलें बिल्डिंगाच. तो सिटीन आनी विलेजान डिफरन्स कितें कांय ना. ताका लागून म्हजें मेन आसतलो फोकस की बाबा आमचें हेरिटेज आमी सांबाळूंक जाय, आमचें गोंय आमी सांबाळपाक. हें आमचें माणकुलें गोंय, व्हडलें गोंय न्ही माणकुलें गोंय. आनी माणकुलें गोंयचें नांव तूं इंडियाचें पयलें देखून गेल्यारू माणकुलें गोंय म्हणल्यार वाव म्हणटाय. यू आर फ्रॉम गोवा या म्हणटा जाल्यार वाव, कळ्ळें न्ही. सो तें आमी सांबाळून दवरूंक जाय. आनी आमची हेरिटेज आमची ग्रिनरी झाडां पेडां सगळें आमी आमची सांबाळून दवरप, न्हय की कातून उडय बिल्डिंगां बांद तशें जावंक शिरी पडना. हय आतां आमचे यूथ तरणाटी हे सगळे हांगासर जमा जाल्या ते तेंचे कडेन बी विचार तेय सांगतले तुका सेम. गुड आफ्टरनून. हाय. मेन थिंग हांगा पळय तरणाटे म्हणटा आनी तुजे तोय तरणाटो, तुमी सगळे तरणाटे ताजे बरोबर आसा. सो कितें तरी इंटेंशन घेवन ताजे वांगडा आसतले, कितें तरी इंटेंशन घेवन ताजे बरोबर आसतले. सो ताजे बद्दल कितें सांगपाचें तुमकां, तुमच्या इशू बद्दल कितें सांगपाचें तुमकां? इशू म्हणल्यार आमचे जॉब्स. आतां हे सगळे आमचे यूथ आसात, हे सगळे यूथ आमचे जॉब्स ना. सो दे नीड अ प्रॉपर जॉब. वाय जॉब? नीड मनी. वाय मनी? वी नीड टू आमच्या लायफान मुखार पावूंक जाय, काजार जावंक जाय, घर काडूंक जाय, कितें तरी आमचे ड्रीम्स आसात ते करूंक जाय. दुसरो म्हणटा तो हो चोय हें म्हजें घर, हो आमचो रस्तो. आतां कोण म्हणटा रस्तो पास जालो केन्ना काय म्हणून, कांय ना, डांबर ना माती दिसती पडटा, आख्खें घर आमचें धुलान भोंवता. वायर पळय, ऑलरेडी हांवें जेक सांगलेलें की ह्यो वायर जेय आमकां सांगता तुमी पोल हाडात, ए सायडीच्यान घालात, वायर वाडोवन घेयात. सो दीस इज अ स्टेट. आतां आमकां न्यू फेस जाव, द वन हू वील वर्क फॉर अस, फॉर द पीपल, तोच आमकां धरून आमी सगळे यूथ हिंगा हाजीर जाल्यात एंड वील गो फॉरवर्ड विथ एंथनी. आतां तरणाटे म्हणलें की खेळ येता, जॉब्स वेगळी गोश्ट, पूण खेळूय येता. सो हांगा तुमच्या एरियेन खेळा खातीर किंवा ह्यो फॅसिलिटीज कश्यो कितें हिंगा आसा? फॅसिलिटीज सद्या हेडपा लागून सद्या कांय ना. एक ग्रावंड आहा तोय पासून मरे सारको ना, कळ्ळें न्ही. दॅट इज ऑल्सो लायक कितेंश म्हणो तुका. आनी कोणा गेलो तो आमी सद्या हेडटा आमगे कार्मी कॉपला कडेन. थिंगा भुरगे आतां रिसंटली एक इन्सिडंट जालोलो, हातोरान गायले आडापाक, मागीर लोक मेळून हें केलो. सो प्रॉपर ग्रावंड म्हणटाय तो आमकां कार्मी कॉपला हे सायडीन नाच, कळ्ळें न्ही. मागीर भुरग्यां अशें बिस्ते बिस्ते बारीक बारीक हितून हेडों पडटा, हिंग थोडें हेडों पडटा, तें हेडों. एक प्रॉपर फॅसिलिटी स्पोर्ट्सा बी कांयच ना. सो आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट फ्युचर कॅन्डिडेट कोण येता तो तेंक एटलिस्ट एक बारीकशें भुरग्यां तरी हेडपा आनी स्पोर्ट्स वयर काडपा हें कोच म्हूण, हेल्प कोच म्हूण. दॅट्स इट. या एंटनी बाब, तरणाटे पळयले आमी, थंयसर बायलां पळयलीं, सोशल सगळें पळयलें, जाल्यार खूब अशे इशू आहात, खूब म्हणजे खूब इशूज आहात. तुमी तयारी केल्या मनाची तुमच्या, म्हणजे कशें हँडल करतले, कशें टॅकल करतले. जाल्यार शेवटाक जेन्ना तूं आतां वायंड अप करता, म्हणजे आतां जालें इलेक्शन लागीं पावलें, तुजे घडये तुवें प्रचार पयलीं स्टार्ट केल्लो, चालू आसा आनी आजून उरला आसतलो जाग्यान वोटर वचपाक, जाल्यार जेन्ना आमी आतां आमचे जे वोटर्स आहा तुजे पळयता आसतले तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे,
जाल्यार तांकां तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता ह्या वेळार? हांव न्ही एकूच सांगपाक सोदतां आमच्या लोकांक की चिंतात तुमचो एक भुरगो, तुमचो एक भाव, तुमचो एक यूथ हे इलेक्शनाक बसला. तुमचे भाशेन बारीक समाजाचो बारीक मनीस हांव तुमी बी दिसवड्यान जेताय तशें आमी बीग शॉट न्ही. आमी येयल्यार आमी तुमच्या बरोबर आसतले 24/7 एनी टायम फोन केल्यार आमी तुमकां पावतले. तुमच्या घरा कडेन येवन बसतले, तुमच्या पासत रावतले, तुमचे इश्यूज दितातले आनी तुमच्या बराबर वचोन ते सॉल्व करून येतले. सो हांव मागता लोकांशी पयशे चिंतिनाकाय आनी कोणाचे पार्टी हे ते चिंतनाका, मनीस चोय. आनी एक पार्टी म्हाका एक चान्स दिवंक जायात की हांव पॉलिटिशन न्ही की बाबा हांव जिखत जाल्यार हांव हिंगाचो दिसतीच पडचो ना तसो ना. हांव एवरी टायम तुमच्या बरोबर आसतलो. जे प्रमाणे हांव पयलो आसलो तेच भाशेन आतांय बी आसतलो. सो म्हजें एक मागणें एक चान्स दिवंक जाय म्हाका आनी हांव तुमची सगळीं सपनां म्हजीं सपनां म्हूण चिंतून हांव ती जाग्यार पावयतलो. देव बरें करूं. कॅम्पेनींग चालू आसा, इतको टफ टायम चालू आसा, तरी सुद्दां तुवें वेळांतलो वेळ दिवन आमच्या खातीर थोडो वेळ दिलो, मिडिया खातीर थोडो वेळ दिलो, तेच्या खातीर तुका चडांत चड देव बरें करूं आनी तुजो हो कॅम्पेन असोच मोठ्यान वाडोवं. सगळ्यांक तुमकां बेस्ट ऑफ लक. आमी आसलेले प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमान आनी आज आसलेले कुर्तरीम ह्या वाठारांत. पळयत रावात प्रुडंट.